एनआयएची कारवारच्या आयएनएस कदंब नेवल बेजांत रेड तिगां गटक गुप्त माहिती विदेशीक विकपाचो आरोप दोगांक कारवार सीबर्ड शिपयार्डांत एकल्याक गोंयांक धुल्लो. सीएए कायद्या सकयल पाकिस्तानी नागरीक जोसेफ पेरेरा गोंयांत पयलें भारतीय नागरिकत्व. पेरेर म्हणटा प्रधानमंत्री मोदी घरमंत्री शाहाचो उपकारी. टर्मिनल कॅन्सराचे दुयेंतीक पॅलेटिव्ह केअर सर्व्हिस दिवपी संस्थांक अर्थीक मजत करपाचे स्किमीक बावटो. मुख्यमंत्री म्हणटा मायनिंग इंजिनियरिंग कोर्स परत सुरू. आयआयटी एलमनी कावन्सिलाचे वतीन सीएसआर सकयल 700 कोटीच्यो 500 ईव्ही बसी गोंयांक. मंत्री म्हणटा कदंबाक भौशीक सेवेक चलतल्यो. पालेकाराक हायकोर्टात थाकाय जामीन रद्द करपाचो फोंडेचे जिल्लो कोर्टाचो निवाडो हायकोर्टात रद्द. फॉरेन भोंवडेचो खंय चवकशेचेर परिणाम ना. हायकोर्टाच्या ऑर्डे उपरांत अल शदा चायल्ड केअर इन्स्टिट्यूशनाचे इन्स्पेक्शन. सीडब्ल्यूसी पळोवणी करूंक हरकत. कोर्टाच्या ऑर्डे उपरांत इन्स्पेक्शन. काणकोणा माशेच्या सत्यवती सोयरू आंगले हायर सेकंडरीची टीचर चंद्रलेखा मेस्त्रीक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार. चंद्रलेखाचो प्रुडंट संवाद.